व्हडली ऑपरेशनां आनी हेर कामां खातीर आतां वाळपयच्या लोकांक म्हापशें आनी बांबोळे हॉस्पिटलांत वचचें पडचें ना। बेगीनूच वाळपयच्या भलायकी केंद्रांत वेगवेगळ्या प्रकारची ऑपरेशनां जातलीं अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। फुडल्या म्हयन्याभरांत हे विशीं कामाक सुरवात करतले अशी माहिती मंत्र्यान दिली। आयतारा वाळपय कार्यालयांत मन की बात कार्यावळी उपरांत तांणी ही माहिती दिली। आमच्या मतदारसंघातली आहे तुम्ही पळयता की वाळपयचे पयलीं चडशी महिला आहेत वाळपयच्या परिसरात आमी आयज 150 कोटी खर्च करून सगळे नवे तरेचे फेसिलिटीज तुमच्या खातीर करपाक केला। आयज आनी नवे हांव तुमकां सांगता की वाळपयचे हॉस्पिटल फुडल्या म्हयन्याभरात आमी फायनलायज करतले की ह्या हॉस्पिटलांत मायनर सर्जरीज पासून सगळ्या गोष्टी हांगाच उपलब्ध जातले। तुमकां म्हापसा आनी खंय वचपाची गरज पडची ना। आमी प्रायव्हेट हॉस्पिटला बरोबर टायअप करून सगळे सोयी तुमकां वाळपयच्या हॉस्पिटलांत आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। प्रत्येक सब सेंटरात रक्त तपासणीची सोय एक नर्स उपलब्ध जातली म्हणजे आमकां सगळ्या रक्त तुमचे साखराचो विशय आसूं काय आनी कितें हे बी फुडले 30 दिसां भितर आमी कमिशन करतले। आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्री जे विचार आहा की आरोग्य क्षेत्रात आमी प्रगती करूंक जाय जाल्यार सामान्य मनशाक ही फेसिलिटी गावपाची गरज आसा। ही फेसिलिटी ह्या तरेची गावंक जाय म्हणजे तुमकां त्रास कसलोच जावन उपयोग ना। आनी म्हणूनच आमी ह्यो सगळ्या गोष्टी तुमच्या दारार पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कॅन्सराचे दुयेंस ज्या तरेन वाड जावपाक लागल्या ह्यो सगळ्यो आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर आमी टायअप करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालूच आसा। प्रयत्न न्हय कोवीड फुडल्या आठवड्यान चालू जातली। पयर तुमकां खबर आहा की IVF चे चालू केल्लें आसा फ्री 1 तारखेच्यान ऑलरेडी 50 मोबायलांत रेजिस्टर केल्ले आसा। म्हणजे हे सगळे फ्री ट्रीटमेंट देशान हो पयली असो आमी इनिशिएटीव घेतलो आसा हे सगळे करपाक। आनी म्हणूनच वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय। तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आसल्यार आनी जें कितें बरें घडटा हे 10 लोकांक सांगपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय।